नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचे येवकार खबरो विस्तारान. केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान केळशी दर्यावेळेर भोंवपी बेकायदेशीर फेरयेकारां आड कोलवा पुलिशेंत कागाळ दिल्या. फाटले 2 म्हयने जाले हे फेरयेकार खंय वेळेर आसात. तांकां थंयच्यान चल म्हणल्यार ते शाणपणां सांगता म्हूण सरपंच उलयलो. जो मेरेन हांव सरपंच आसा तो मेरेन केळशी दर्यावेळेर फेरयेकार तोप्यांक सुवात ना म्हूण वाझ सांगता. आमी येळेर हॉकर्स टाउट्स आनी सगळे बंद केले. आमगे येळेरी आमी इतलो त्रास घेवन विथ द कॉपरेशन फ्रॉम एवरीबडी आमगेले जे गव्हर्मेंट सांगता टाउट सेलर्स हॉकर्स कोण ना काय मसाजवाले आमी ते बंद केले. आतां थोडे दीस जाले 1-2 म्हयने जाले ही आतां आमगेली ती हॉकर्स आहाय ही सगळी येळेर वयताय आनी पोतून गेस्टांक डिस्टर्ब करताय. आज म्हाका शेकवाल्यान फोटो धाडलो आनी व्हिडियोय धाडलो. हांव पणजे जाल्लो तेरा वर्सां आमगेलो सेक्युरिटी चार्ज वो आमकां हेल्प करता कितें जाता जाल्यार. ही केशी आयकनाय. हांवें ताका कितले पाट वॉर्निंग दिलें कितले पाट आपयली. आयज कितें जालो आहा ही कोणा भिनाय ही आमकां शापा सांगताय. ही आमकां हांव जाणा वी आर ऑल इंडियन्स तूं पयशे करपा जाय दवरपा जाय पूण मुगेले एज लॉंग एज आय एम द सरपंच आय वॉन्ट टू मेक श्युअर आवर बीचीज आर क्लीन दे आर क्लियर फ्रॉम हॉकर्स नो मसाज नो आयस्क्रीम फेलो कितें येळेर आयचो कालांगूट कांदोली जात तेंचो आतां तकलेचे मान आंत रोटाय ट्युरिजम काबार जाल म्हणटाय. कितकोन येतली ही सगळी तुका इंडियन एसली तुका हेजेर तुगे बॅडीचेर तुका न्हिदोन दिनाय. तुका कोण हे हिंगू येता कोण टी शर्ट हिंगू येताय कोण नाल हिंग आरसोर हिंगू येताय. बीच इज फॉर प्युअर ट्युरिजम. आयज आमगेलें ट्युरिजम आयचो येळेर चोय सगळें सुणी जालें. इतली सुणी जालें येडे गॅस्ट देखून वचोन पिता वखा देखून वचोन पिताय. आयज ही आमकां चॅलेंजीस आहाय. दीज आर नॉट ही आमकां हेल्प करपा न्हय. हाल आमगे ट्युरिस्ट फॉरेनर येयना जाल्यार आमी कितें करपाचें वॉट वी शूड डू. So as a Sarpanch, I am very firm. I filed a complaint on behalf of the Panchayat and I told them to file a case as per the Tourism Act. Ami file kotay and if I have to take more stricter action, I really mean it because these are nuisance. These are nuisance. ही आमकां असले नाका आयडेन आनी हांव मागता दुसऱ्याय पंचायतां कडेन दुसऱ्याय सरपंचा कडेन तुमी एक्शन घेवचें. आमगे बीच आमी सांबाळपाक जाय. 16व्या शेंकड्यांतल्या श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थानाची आयतारा नावेली प्राणप्रतिष्ठान पुनर्स्थापना आनी कळस स्थापना जाली. देवस्थाना खातीर योगदान दिल्ल्या लोकांचो सांजे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी सत्कार सुवाळो जालो. गांवांतली संस्कृती लोकां मदली एकी दवरपा खातीर गांवांतले देवूळ हे प्रमुख केंद्र आसा. गांव जर बांदून दवरतले जाल्यार तो देवळाच्या माध्यमांतल्यानूच बांदून उरता. मुख्यमंत्री उलयलो. गावातल्या सगळ्या लोकांक एक दवरपाचें काम ह्या निमित्तात तुम्ही करतले ही एक खरोखरूच सांगता बरी संकल्पना आसा. सदोदीत म्हणजे गावा प्रती आनी देवा प्रती आपली भावना ही व्यक्त करपा खातीर गावातली एकी ताका टिकोवन दवरपा खातीर हे खूब खूब म्हत्वाचें आसा. गावातली संस्कृती जर आमी दवरतले आसत जाल्यार देवूळ हे तेजें प्रमुख केंद्र आसा आनी ह्या देवळाच्या प्रमुख केंद्राच्या मार्फतच आमी जाका म्हणटा की अजूनही जाणटे सांगता आसतना सांगतले की गांव जर आमी बांदून दवरतले आसत जाल्यार तो देवळाच्या माध्यमांतूनच बांदून दवरता. अजूनही गाराणें सांगता आसतना प्रत्येक फावटी गाराण्यांतल्यान तो उल्लेखूय करता आमी गांव एकत्र बांदून दवरला. पण तेच देवूळ हे सत्ता केंद्र आसा. त्या सत्ता केंद्राच्या मार्फत गांवची संस्कृती गांवची एकी ही अशीच हाज्याय फुडें कालांतरात टिकून उरची हे तेज्या लागीं मागता आनी तुमच्या सगळ्या लागीं मागता कारण हे गावातल्या लोकांचेर डिपेंड आसा. उसगांव तांबडी घाटी वाठारात फाटले कितलेशेच दीस उदका खातीर थळाव्यांची वणवण. सारके उदक मेळना. सोमारात थळावे फोंड्या PWD कचेरी मुखार सरकारान बोरवेल मारून दिवची म्हूण थळाव्यांची मागणी. 8 दिसां भितर प्रस्न सोडयना जाल्यार खंय मुख्यमंत्र्याच्या दारार. एई म्हणटा उपाय काडटा. उसगांव तांबडी घाटी वाठारात फाटले कितलेशेच दीस उदका खातीर लोकांची वणवण. सोमारा थळावे फोंड्या PWD कचेरी मुखार पावले. पण आम्ही जर आता हांवें सांगला आता जर हो प्रॉब्लेम आज आयला आमी प्रॉब्लेम जायना आम्ही फुडल्या PWD मिनिस्टराच्या घराकडे वचून बसतली. कित्याक आता मिडियाच्या तर्फे ताकाय कळनासतलें वॉर्ड नंबर 4 उसगांव उदक थेंब ना थेंब येना टाकयेन पडना. पयलीं कितें एश्युरन्स दिला तुमकां सांगला की जाणा आपूण 8 दिसां भितर येता. हांवें सांगला फुडल्या 8 दिसान जायना. आमी हो 5वो मोर्चा जालो PWDचो. आतां आमी मिनिस्टरा कडेन वतली म्हणून. आतां ताणें सांगला की आपूण स्वता येईन सांगला आपूण जेई घेवन इन्स्पेक्शन करता
आणि जो पळय आसा तो वालाचो प्रॉब्लेम असो पायपलायनीचो आपूण सॉल्व करून दिता. तशें आमी तांकां आश्वासन दिलां की जर तांकां बोरवेल मारपाक जाय आमी जागो प्रोवायड दितात, तेही तांणी कंप्लीट करून काडचें. सो कितले दीस दितले तुम्ही आता तांकां? कितले दीस तुम्ही आता 8 दिता? दिसाचो टायम, कित्याक डिसेंबरान जाले 3 म्हयने काबार जाले. 8 दिसा भितर आमकां जर सोल्युशन मेळना, सोमाराक तुमी येया. PWD मिनिस्टर खंय आसा ते आमी दिसची पडटल्यो कळश्यो घेवन. इन्स्पेक्शन करून ते कितें तरी उपाय सोल्युशन काडपाचें सोदता. जाता तितले बेगीन आमी तांकां उदक दिवपाचे प्रयत्न करता. कितलें उदक आसा तें अवेलेबल आसा तें आमी आमच्या टाकयेन इन्स्पेक्ट करून ते खंय खंय वाल बी कितें प्रॉब्लेम्स आसा कितें आसा काडून तें जाता तितले बेगीन आमी तांकां उदकाची सुरळीतपणे सेवा दिवपाक सोदता. मातशें टेम्परेचरूय वाडला न्ही सगळो, उदक लोकांक चड खपतूय जाय पडटा. तुमकां सगळं खबर आसतलेच न्ही. सर सध्या तांकां टँकर बीन कितें तुम्ही सद्या हांवें आतां अरेंजमेंट केल्लो आसा आनी पंच मेंबराकूय सांगलां की अशें कितें आसा जाल्यार आमकां सांगात, आमी जाता तितले प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. तिळारी धरणाचे वाठारात सुरू आशिल्ले स्टोन क्वॉरी बंद करचे म्हूण थळाव्यांचे उपोशण सुरूच. आज 5वो दीस. दोडामार्ग खांदयाळे गांवांतली बायलांय ह्या उपोशणात वांटेकार जाल्यात. अजून मेरेन खंय सरकारान वासपूस घेतली ना. थळावे उलयले. क्वॉरी बंद जाय मेरेन खंय उपोशण तशेंच सुरू रावल्यार धरण फुटूये म्हूण थळाव्यांक भंय. गेले 4 दिवस हे साखळी उपोषण या ठिकाणी चालू आहे. तरी ते म्हणजे मुख्य त्याचा उद्देश म्हणजे हा आहे की या ठिकाणी खांदयाळे गावामध्ये जे क्वॉरी किंवा गौण खनिजे अवैध व्यवहार हे म्हणजे हे चालू आहे, ते या ठिकाणी क्वॉरी चालू आहे. त्याच्यामुळे गावाला त्याचा हजारो प्रकारे नुकसान होतं. एक खांदयाळे गावालाच नुकसान होत नाही आहे, तर दोडामार्ग तालुक्याच्या पूर्ण गावाला त्याचा धोका संभवतो. तसेच गोवामध्ये पण या क्वॉरीचा धोका संभवणार आहे. याच्यासाठी हे साखळी उपोषण खांदयाळे ग्रामस्थांनी या ठिकाणी खूप मोठ्या शासनाकडे मोठ्या आशेने हे उपोषण या ठिकाणी चालू केलेलं आहे. कारण हे लोक आहेत ते अशा अवैध रीती हे गौण खनिजाचं काम करतायत की जेणेकरून त्यांना भीती नाही आहे. पण शासनाने जे असे अवैध व्यवहार बंद केलेले आहेत ते आता सुद्धा चालू आहेत. जे अवैध मार्गाने हे सगळं चालू आहे, गौण खनिजाचं काम चालू आहे. त्याच्यामुळे एकाच प्रकारे नुकसान नाही आहे, तर एक खांदयाळे गावातील डोंगर शिरंगे गावाचा पूर्ण भिंत त्यांनी पाडून खांदयाळे सीमेला लावलेली आहे. तोपर्यंत बंद होणार नाही, तोपर्यंत हे आमचं उपोषण या ठिकाणी आम्ही चालूच ठेवणार आहोत, एवढे मी सांगते. कळसा बंडुरा नालो वळोवन कर्नाटकाच्या वाट्याचे 3.9 TMC उदक वळोवपा खातीरची कर्नाटकान पुराय तयारी केल्या. हे येवजणेच्या कामा खातीर कांय अटी घालून कर्नाटकान कंत्राटदार लेगीत नेमला. केंद्र सरकारान पर्यावरण परवानो दिल्यार त्याच दिसा आमी काम सुरू करतले. पर्यावरण परवान्याक आमी रावल्यात. शुक्रारा मांडिल्ल्या अर्थसंकल्पात कर्नाटक सरकारान ही माहिती दिल्या. शुक्रवारी कर्नाटकाचो अर्थसंकल्प जालो आणि त्या अर्थसंकल्पात तेंच्यांनी जे कर्नाटकाच्या वाट्याचे 3.9 TMC पाणी आसा ते पाणी वळोवपा खातीर सर्व तयारी केल्ली आसात. तेज्या खातीर तेंच्यांनी काही अटी दवरून कंत्राटदार ही नेमलेलो आसात. मात्र ते केंद्र सरकारान तेंकां पर्यावरण परवानो दिवना अशें आसतनाही ते त्यांनी कामा खातीर काम करपा खातीर आणि म्हादईचें जे पाणी आसा कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे ते वळोवपा खातीर तेंच्यांनी पूर्ण तयारी केली आसा. तशें तेंच्यांनी ते अहवालात म्हटलेले आसात. जर आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेंकां परमिशन दिलें तर ते फाल्यां पासूनही काम चालू करू शकतात, अशी स्थिती सध्या तेंच्यांनी तयार करून ठेवलेली आसात. मजगती हे विशीं विचारल्यार गोंय सरकार ह्या विशयाचेर बेफिकीर आसा अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार उलयलो. कशें आसा की कर्नाटक सरकार जे आसा हे कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम जे आसा ते पूर्णत्वा कडेन व्हरपा खातीर तेंची पूर्ण तयारी आसा. आणि त्या उलट आमचे सरकार जे आसा ह्या बाबतीत खूप बेफिकीर आसा. 3.9 TMC पीठ पाणी जे आसा हे आमच्या गलथानपणा खातीर कर्नाटकाक मेळ्ळेले आसा. आणि आता कळसाचे काम जे आसा हे पूर्ण जाले. ते काम पूर्ण करता आसतना तेंच्यांनी रितसर जे परवाने आसा हे कसलेच न घेता हे काम जे आसा ते फुडें हेल्लेले आसा. आता कशें आसा की अर्थसंकल्पान तेंच्यांनी तरतूद करून फुडली
जी त्यांची वाटचाल आसा त्या दृश्टिकोनातून तेंच्यांनी ती सुदृढ केलेली आसा. गोवा सरकार जे आसा न्हू ते खरें म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयान आता वेकेशनाक वयच्या पयलीं ही याचिका जी आसा गोवा सरकारान दाखल केलेली ती सुनावणीक येवपा खातीर आपले दबाव तंत्र तेंच्यांनी कांय धाडूंक ना आनी कर्नाटकान ही ती सुनावणी जावचीच ना हे दृश्टिकोनांतल्यान जे प्रयत्न केल्ले ते फळादीक जाल्ले आसा. आमी खंय तरी कमी पडटा म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो घडत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खापरेश्वराचे देऊळ बांदपाक पर्वरीच्या आल्कॉन शोरूमाच्या सामकार जागो निश्चित केला म्हूण खापरेश्वराच्या भक्तांचो दावो. देवळाचे बांदकाम खंय रोखडेच सुरू करतले. कोणेच राजकारण करचे न्ही म्हूण सर्वेश पेडणेकार उलयला. देवस्थान समितीच्या अध्यक्षाची घरकान्न कृतिका कुडणेकार म्हणटा थंय राष्ट्रोळ्याचें स्थान. शिमेच्या देवाक ताका जाय थंय हालोवपाक मेळचो ना. खापरेश्वराचे देऊळ बांदपाक अल्कॉन शोरूमाच्या मुखार जागो निश्चित केला. प्रसादूय जाला. आता कोणेच राजकारण करचें न्ही म्हूण खापरेश्वराचो भक्त सर्वेश पेडणेकार उलयलो. जे जाग्यार आमकां जेन्ना कन्फर्मेशन मेळ्ळें मिस्टर हे आमचो रोहन खंवटे सर आनी CM प्रमोद सावंता कडल्यान कितें की तुमी एक जागो पळया आनी आमी तुमकां देवूळ बांदून दिता म्हणून कितें. सो आमी एक जागो पळयला हांगासर. तेजर आमी प्रसादूय घेतलो काल. आमकां सगळे सारको प्रसाद बीन सगळो मेळ्ळो. कांय प्रॉब्लम ना, कांयच जावचें ना. आतां आमी फाल्यांच्यान काम चालू करतले हांगासर. लोक कितें पॉलिटिक्स बीन करतात तेतून आमकां पडोवन गेल्लें ना, कांयच पडोवन गेल्लें ना. आमकां फक्त जाय आमचो देव शिमे भितर रावल्लो आनी ते आमकां गव्हर्मेंटान रोहन खंवटे सर आनी CM अंडर जे कितें आश्वासन दिल्लें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करून दिता म्हणून सांगला. ऑलरेडी हे केला, सर्वे बीन सगळो जाला. सो त्या प्रमाणे प्रसाद बीन सगळें जाला. आतां आमच्या वांगडा गव्हर्मेंट आहा, MLA आहा, सगळे आहा. ते हे देवासन जागो आमी पळय हे केला ते जाग्यार आमचें व्हडलें देवूळ जातलें. तेन्ना मातशें हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सगळ्या गांवकारांक की वांगडा सगळे जाण येवन कितें तें करया. हे पॉलिटिक्स बीन तितून कांयच ना. खापरेश्वर देवस्थान समितीच्या अध्यक्षाची घरकान्न म्हणटा थंय राष्ट्रोळ्याचें स्थान. शिमेच्या देवाक आपल्याक जाय थंय हालोवपाक मेळचो ना. थंय राष्ट्रोळ्याची घुमटी आसा. थंय राष्ट्रोळ्याचे जे बनियन ट्री असले ते सुद्दां सरकारान व्हेले आनी हो खापरेश्वर हांगासरलो जागेचो तो तेच्या घरान व्हरून तुमी दवरूंक शकना. राष्ट्रोळ्याच्या जायना तशें ते सगळे पॉलिटिक्स तांकां प्रसाद कसलो जालो कितें जालो हांव नकळें. ह्या देवाक तूं हालोवंक शकता. खंयसरच तुमी पयल्या खंयच्या सीमेकाराक हारयल्ले आसा. पॉलिटिशियनाचे कांय वयचे न्ही. ते पॉलिटिक्स करताले मलाय खात्याले वयतले. काँग्रेसीचो मणिकराव ठाकरे म्हणटा सरकारान देवूळ मोडटना देवळाची समिती आनी लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्ले. दांडगायेन देवूळ मोडप सारकें न्ही. अशा प्रकारच्या जनतेच्या आस्था पायदळी तुडवायचं अशा प्रकारचं BJPचं तंत्र आपल्या सर्वांना दिसून येत आहे. विकासाला विरोध नाहीच, बिलकुल नाही, तो करूही नाही. परंतु यासाठी आस्था जी आहेत लोकांच्या ते जोपासण्याची गरज आहे की नाही. आणि ज्या पद्धतीने प्रत्यक्षपणे या ठिकाणी पाहतो आहोत मग त्या ठिकाणचा रोड जो आहे त्या तिथून जातेने एक झाड पाडलं ठीक आहे, परंतु मंदिर त्या ठिकाणी पाडण्याची काही गरज होती असं मला वाटत नाही. राखणदार एक शिमेवयलो देव ताका तुम्ही काढून आता दुसरीकडे व्हरता आणि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुपाक काढून तुम्ही सांगता की आम्ही कमिटी आम्ही स्थानिक लोक आमकां मंजुरी आसा हांगाच्यान व्हरून थंय आमचो डिमांड आसा की मुख्यमंत्र्यान ते आनी खंय व्हरून दुसरीकडे घालचें न्ही. तुमकां तुमच्या कम्फर्ट लेवलाक व्हरून तुम्ही दुसरीकडे घालूं नाका. म्हाका दिसता गोंयांत प्रत्येक हिंदू मनीस हिंदू धर्मात जे बिलीव करतात ते आमची एक प्रथा आसा की आमी देवाचो प्रसाद घेता. तुम्ही घ्या मरे, बाकीचे तुम्ही सगळ्या गोष्टीक तुम्ही प्रसाद घेता वचून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगांवां इतले आमदार मंत्री जावन गेले मात जाय तशी उदरगत जाल्ली ना. मुरगांवां सड्यार 20 खाटींचे हॉस्पिटल आनी डायलिसीस सेंटर बांदून दिता म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचें उतर. फुडल्या 2 म्हयन्यांत संकल्पाचे खंय बरे दीस येतले. मुरगांव भलायकी कॅम्पाक मंत्री पावलो ना मात आमदार संकल्पाक फोन करून जमिल्ल्या लोकांक मंत्र्याचें ऑनलायन भाशण. मुरगांवा 20 खाटाच्या हॉस्पिटल आणि डायलिसीस सेंटर बांधून दिवपाचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे उतर. इतले आमदार जावन गेले मात जाय ती उदरगत जाल्ली ना. संकल्पाच्या कामाची मंत्री विश्वजितान तोखणाय केली. संकल्प आपल्याक भावा भाशेन. माझो एक भाव जो एक धडधडारीचो एक आमदार त्याची उदरगत गोंयच्या राजकारणात जातलीच या 2 वर्सां भितर. पण त्याच बरोबर
संकल्पाची एक संकल्पना आशिल्ली आरोग्य सेवा जे व्हरपाक जाय ते संकल्प म्हाजे कडेन दर दीस फोन मारून झगडटा की डायलिसीस सेंटर आमकां हांगा सणाचे परिसरात आमकां जाय ते सगळे सेंटर बी सगळे रद्द करपाचे हांवें ठरयल्या ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर सेपरेटली हांवें कालूच फायल मूव केले जे संकल्प ह्याच टर्माक ते उबे करून मार्मुगांच्या लोकांक तो दिवंक शकतलो सणा कोणी सांबाळे हे परिसर सांबाळे मार्मुगा मतदारसंघ सांबाळपाक संकल्पान जितले कश्ट केला जाय ते लोक मंत्री जावन गेले पण ते मंत्री लोकांनी कांयच करूंक पावले ना तुमचे खातीर आणि हो भाव जो म्हाजो आसा हो जी उदरगत हांव तुमकां आयजूच सांगता तेजी उदरगत कांय म्हयन्यान तो ह्या तरेचो उदरगत जातली जे तुमचे प्रत्येक आशा प्रत्येक भयण प्रत्येक जाणटो आमचो जो आमच्या मतदारसंघात ज्येष्ठ नागरीक जे आहा त्यांचे बरेपैकी आरोग्य सेवा सुधारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सरकार तुमच्या दारी भाशेनूच लोकांक बऱ्यो भलायकी सुविधा मेळच्यो म्हूण आतां मेडिकल कॅम्पाचें आयोजन केलां म्हूण आमदार संकल्प आमोणकार उलयला. स्वता येयलेले आसा आमी सगळ्यांक अपील केलेले आमी पॅम्पलेट्स धाडून दिलेले लोकां कडेन कितें असो एक हेल्थ कॅम्प आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान दिल्लो आसा आनी हेचो मॅक्सिमम फायदो आमचो लोकांनी आतांच दोतोर सांगताना आमचो तीन बाबान सांगलाशें कित्याक आयज लोकांक खूब त्रास जाता जीएमसीन वयपाक स्पेशली जाणटेली जेन्ना जीएमसीनूच तुमच्या दारार येयलेले आसा जसो आमचो गव्हर्मेंटाचो विचार आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो कितें प्रशासन तुमच्या दारी जेन्ना आमी तो प्रोग्राम करता तशेंच आतां आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे जीएमसी तुमच्या दारीर हाडिल्लो आसा म्हणजे आयज लोकांच्या दारा कडेन जीएमसी हाडिल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर विक्रम नायक. सभापती रमेश तवडकरान केरळचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकारा सयत वायनाडात लँडस्लायड जाल्ल्या सुवातीची पळोवणी केली. या वाठारात श्रमधामा खाला निदान 2 ते 3 घरां बांदतले. घर बांदपाच्या वाठाराची आनीक एकदा पळोवणी करतले. 1 एप्रिल सावन घर बांदपाचें काम सुरू करतले. सभापती तवडकरान प्रुडंटाक म्हायती दिल्या. फाटल्या वर्सा वायनाडात जाल्ल्या लँडस्लायडात घरा काबार जाल्ल्या फामिलींक श्रमधाम कार्यावळी खाला घरा बांदून दिवपाची इत्सा ऑगस्ट 2024 जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात सभापती रमेश तवडकरान उक्तायल्ली. आयतारा सभापती तवडकरान केरळचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकारा सयत ह्या वाठाराची पळोवणी केली. ह्या वाठारात श्रमधामा खाला निदान 2 ते 3 घरांच्या बांदकामांच्या कामाक सुरवात करतले म्हण सभापतीन प्रुडंटाक म्हायती दिल्या. फाटले बऱ्याच दिसां फाटली आमची एक विजीट उरताली आनी ती म्हळ्यार वायनाड वचप आणि ताजे पयलीं कांय इन्फॉर्मेशन आमी घेतिल्लें कांय लोकां कडेन संबंद आशिल्लो आमचो पूण आज प्रत्यक्ष वचुया अशें हांवें जेन्ना म्हणलें ते हो विशय हांवें आमचे केरळाचे गव्हर्नर राजेंद्र भाई तांचे कडेन मांडलो आनी तात्काळ आमी दोगांय वचून येवया आणि ती डिझास्टर जालें ती सायट पळयली आमी आणि त्यानंतर मेन म्हळ्यार कशें आहा ते केरळाचे आमचे सेवा भारतीचे लोक जे आमच्या संघाचे लोक आसा तांचे कडेन मिटींग जाली आणि विशेष करून ताणी सगळ्यांत बरी गजाल केल्ली आसा ताणी जमीन घेतलेली आसा म्हणजे त्या डिझास्टर लोकांक घर बांदून दिवपाचें कोणाच्यान तांच्या कडेन उलोवप जालें आणि मुख्य म्हणजे जे डिझास्टर फॅमिली आसा तांचे कडेन संपर्क सादरतलो. एक फॅमिलींतले जे 12 लोक गेल्ले आसा आणि एक भुरगो तांचो शिकपा खातीर जो आसा न्ही तो भायर शहरांत उरतलो तितलोच तो जगलेलो आसा आणि बाकीचे साधारणशे 300 सुमार घरां आसा ती पूर्ण डिझास्टर जाल्ली आसा आणि त्यामुळे आमी म्हणलें की आमी कांय घरां आमी बांदतले आणि प्रत्यक्ष ताजे संदर्भातले आज पडताळणी आमी केली. परत एकदा मध्ये येतले आमी सद्याक एक आमी 2-3 अशें आमी स्टार्ट करतले. आमी आमचे कार्यकर्ते खूब जाण येवपाक तयार आसा म्हणजे एक 25-50 कार्यकर्ते एक शिफ्टीन आमी धाडटले आणि एक काम फुडें व्हरतले. सो पावसा पयलीं तुमच्या ह्या कामाक सुरवात जातली. पावसा पयलीं एप्रिलाचे फर्स्ट वीक आमी सेकंड विकाक आमी सुरवात. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. वागातोर दर्यादेगेर नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदकाम येता म्हूण बोवाळ. प्रॉपर्टी खंय मायकलाच्या सोयऱ्याची. पयली प्रॉपर्टी एकल्यान बळकायल्ली. एसआयटीच्या चवकशेंतल्यान खंय परत मेळ्ळी. सध्या ही प्रॉपर्टी म्हजे कडेन आसा आनी आपुणूच हांगा दुरीग बांदता मायकलान सांगलें. दुसऱ्यान केल्ले बेकायदेशीर बांदकाम आपूण मोडटा म्हूण मायकलाची म्हायती. वागातोर दर्यादेगेर नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदकाम म्हूण थळाव्यांनी बोवाळ केलो. मागीर हांवें तांकां म्हटलें की कोण हा प्रॉपर्टीचो ओनर आमकां खबर नासलें की तेंच्यांनी घेतल्या लोबो सरान घेतल्या प्रॉपर्टी म्हणून. जेन्ना ते हांगा येयले तेन्ना तेंच्यांनी एक्सप्लेन करून सांगलें की हांगा फातराचे सगळे बांदकाम आसले ते आपूण मोडले आणि आपूण जशें आतां बाकीचो कोण आहा पळय डब्ल्यून हे बांदलेले आहा तांकां तुमी विचारूंक ना सो म्हाका कित्याक हांव गांवचो गोंयचो. थळाव्यांनी बोवाळ केल्या उपरांत थळावो आमदार मायकल सुवातेर पावलो.
प्रॉपर्टी आमदार मायकलाचीच. मायकल म्हणटा प्रॉपर्टी सांबाळपाक दुरीग बांदता. बेकायदेशीर बांदकाम ना. पयलीं एकल्यान बेकायदेशीर बांदकाम केल्लें तें आतां क्लियर करता. दिस इज द NDZ एरिया, नो डेव्हलपमेंट झोन. आता इथून वॉट एव्हर इज परमिसेबल इज फेन्सिंग, टेम्पररी फेन्सिंग, वॉट दिस पीपल हॅव डन. हे आख्खे टेम्पररी फेन्सिंग टू प्रोटेक्ट द लँड. फर्स्ट वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर लँड. आमच्या ओनरान प्रोटेक्ट करूंक ना. आमच्या ओनरान प्रोटेक्ट करूंक ना लँड, म्हणून इथून 3 स्ट्रक्चर येयले आख्या विथ शेड, विथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. कळ्ळें तुका? सो अशें जावंक शकता जो तर ओनर आपली प्रॉपर्टी ओपन दवरिता. सो आमी फेन्सिंगाचें परमिशन घेतलां. वी वील बिल्ड. आनी म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तुमकां की तुमी लेटर दिवचे. हो आख्खो नल्ला हिंगासून ते WRचे फुडें गेला तो, थिंगा स्टार्ट जाला तो नल्ला दोंगराचेर, थिंगा तो बांदून घेवचो म्हणून WRDन. प्रॉपर्टी मायकलाच्या पयसल्या सोयऱ्याची ती हांगा ना तें पळोवन एकल्यान खंय बळका येयल्ली. SITची नेमणूक केल्या उपरांत परत मेळ्ळी. गोंया भायले येवन बांदकाम करपाक शकतात जाल्यार मायकल कित्याक नाकाय म्हणून मायकलाचो प्रस्न. कित्याक ही प्रॉपर्टी आमच्या पयशिल्ल्या सोयऱ्याची. तेणी कितें केल्लें ती हिंगा येयना म्हणून कोणें तरी ती डुप्लिकेट सेल केली. डुप्लिकेट सेल करून तेणी प्लिंथाचें कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू केलें. 4000 फातर आसले ते आमी शिफ्ट करीत आहा ट्रक घालून. हे आतां 2 ढीग उरल्या. एक हिंगा एक उरला, एक फुडें एक उरला, थिंगा मातशे फुडें थोडे उरल्या. सो CRZन सांगलें की हे टोटल प्लिंथ जे आहा ते मुनानसून काडपाचें म्हणून ते काडप चालू आहा. इफ मोहम्मद हसन शेख कॅन टेक, मायकल लोबो कॅन टेक, यू मीन टू से W कॅन बिल्ड वुडन कॉटेजीस हियर अँड मायकल लोबो कॅनॉट बिल्ड? हांव कितें दिल्लीसून येयला? प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. दिल्ली रेल्वे स्टेशनावेल्यान गोंयांत धाडिल्ले 514 किल गायचे मांस कोंकण रेल्वे पुलिसांनी जप्त केला. मांसाचो व्हॅल्यू 1,54,000 जाता. मांसाची डिलिव्हरी घेवपाक आयिल्ल्या कर्नाटकच्या फयाज अहमद म्हणटा ताका अटक. पार्सल धाडटना कायदेशीर डॉक्युमेंट नाशिल्ले. मांस अनहायजेनीक आशिल्ल्याचो रेल्वे पुलिसांचो दावो. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.